आजच्या बैठकींतल्यान फायनल केल्लें आसा. तातूंत ह्या संघटनेचो अध्यक्ष म्हणून जे आसा न्ही की आमी सगळ्यांनीच म्हणजे एका सुरान एका विचारान जे आसा न्ही की प्रकाश शंकर वेळीप जे आसा न्ही की तांकां ह्या उठाव संघटनेचो अध्यक्ष म्हणून परत ताची नेमणूक केल्ली आसा. म्हणजे कशा तरेन जे प्रश्न जे आसा आनी त्या प्रश्नाचो पाठपुरावो आमी कशें करतले आनी अशे चिंतनांतल्यान आमी मार्ग काडून जे आसा फुडें वतले. आनी त्याच सुवाळ्यांतल्यान आमी सगळ्यांनी आज एक निर्णय घेतले आसा. आमी सगळे एकसंग रावन जे आसा न्ही हे सगळ्या प्रश्नाची पाठपुरावो करतले. आमकां एसटी रिजर्वेशन मेळपा जाय म्हणून कायदो जालो सप्टेंबर 2025 माननीय राष्ट्रपतीजीन एसेंट दिलो त्या कायद्याक की एसटीक रिजर्वेशन गोंयांक दिवपाचो जे पळय आसा आनी ते जाले उपरांत आतां परत आमी सप्टेंबर दिवपा जालो. गोंयच्यान जे ह्या लढ्याक भाग घेवपी हे सगळे प्रमुख लिडर आसा आनी तेणी आज जो पळय डिसिजन घेतलेलो आसा कितें की हो लढो फुडें व्हरता आसतना सगळ्यांनी एक वज्रमूठ करून फुडें व्हरपाचो. आनी ही जी मागणी आसा जी प्रकाश बाबान सांगली आनी आमच्या रमेश बाबान सांगली ती मागणी आमच्या पदरां पडून घेवपाक जे करचें पडटलें तें करपाचो आमी सगळ्यांनी हो एकमुखी निर्णय घेतलेलो आसा. जे आमकां ट्रायबलाचो स्टेटस मेळ्ळें पॉलिटिकल रिजर्वेशन जालें ना जाका लागून 4 निवडणुका आमी चुकलेले आसात. ह्या क्षणाक परतून आमची आग्रहाची मागणी आसा कदाचित जे 27 निवडणुका जातली ताजे पयलीं पॉलिटिकल रिजर्वेशन ह्या लोकांक ह्या ट्रायबल लोकांक 12% लोकांक दिवचेच. परत आमकां आनी रस्त्यार येवपाची वाट पळोवची न्ही. आखून जिवचें हें हांव सदांच म्हणटा. आमी केन्ना कोणाच्या वाटेक गेले ना आनी जे कोण आमच्या वाटेक वचपाचो प्रयत्न केलो तांची वाट लायले बगर आमी आमच्या वाटेचेर परत येनात. हें आजूय परत हांव तितलेंच सांगतलो.